दिवाळे निमतान जायत्या वाठारांनी वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। मायणा पिळर्णा वाठारांतल्या सद्गुरू कला आणि सांस्कृतिक संघान दीपरंग ही कार्यावळ मायणा पिळर्णा वाठारांतल्या लोकां खातीर घडोवन हाडली। हातूंत आकाशदिव्यांची सर्त, रांगोळी, गीत गावप, दिवाळीचे खेळांची सर्त आसलीच ते भायर बायलांनी उखाणे घेवपाची मजेशीर सर्तय जाली। पळयात। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शयेन तस्मै श्री गुरवे नमः। हांव शिक्षकी पेशांत, माय प्रोफेशन इज टीचर। टीचर म्हटल्यार एकदा मायक हातान आलो की 40 मिनटां नॉर्मली सोडिना, संवसारान 40 मिनटां 25 मिनटां उलयता। पण आज तशें ना, शब्दापेक्षा जे संस्कार हांगा पळोवपाक मेळ्ळे ते सगळे खूप आनंददायी आसा। आजच्या समारंभाची मुख्य सोयरे भैरवायवंशी सुनीता सावंत, अजय, आमचे उपसरपंच संदीप आणि माझे मायणाचे सगळे भाव। मायणाचे म्हाका जमीन न्ही, हांव ल्हानपणापासून मायण्यान आसतालो। माझी आई हांगाची, गोंयाच्या 5 वर्सां हांव मायण्या येता, फक्त हालींच ना मायण्या। आयुष्यात खूप कार्यक्रम पळोवपाक मेळ्ळे, माझ्या संधी सगळ्या क्षेत्रांत खुबशे कार्यक्रम पळोवपाक मेळ्ळे। पण हांव मुद्दम सांगूंक शकता की आजचो कार्यक्रम हो खरोखर आगळो वेगळो, एक युनिक, एक टोटली डिफरंट कार्यक्रम आसा। सगळ्यांक दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। आयज आमच्या मदीं जे चीफ गेस्ट आसा सुनीता मॅडम, तशेंच उल्हास सर, आमचे डेप्युटी सरपंच अमरनाथ गोवेकर, अजय, तसेच पंचायत मेंबर अक्षय गोवेकर, तसेच देवळाचे अध्यक्ष। आयज खूप बरें दिसलें, कित्याक अजय गेली 4 वर्सां हो सण मनयता। सरान तर सगळें सांगलेलें आसा, आमी कांय सांगपाचें ना। पूण जेन्ना हांगासर उबे रावले उपरांत जो उजवाड, जो दीप जे हांगासर पेटलेले आसा, तितून वेगळोच वातावरण निर्माण जाता। खूप बरें दिसता की असे कार्यक्रम जे आमची संस्कृती जी आमी राखून दवरपाक जाय, आणि ती अजयाच्या तकलेन येता। अजयाच्या तकलेन सदांच वेगळे वेगळे विचार येता। जेन्ना हांव पंचायतीन आसलो तेन्ना पासून वेगळे वेगळे आयडिया अजयाच्या तकलेन आसता।